गेल्यो आनी हे घरान हे सामीर रॉड्रिगीस म्हणटा ताजें घर तो भायर आसता आनी ताजें बायल आनी भुरगीं पर्वरी फ्लॅटान रावतात. जाल्यार हे तेंची गॅरेज आहा पळय, ह्या पावसाच्या दिसाक लागून हांवें म्हज्या घरा कडेन गाडी वचना म्हण हांवें म्हज्यो 2 गाडयो, एक 2018तली फॅसिनो आनी एक 2015तली आमची एवेटर हांगा पार्क केल्ली आसली. तर रात्री हांवें म्हजेर पार्क केल्लेली गाडी हांगा अरावंड 3:45 असो म्हाका एक कॉल आयलो आमच्या शेजाऱ्याचो आनी ताणें म्हाका सांगलें की हांगा उजो लागला म्हूण गॅरेजी कडेन. तेन्ना हांव आनी म्हजी फामील सगळी वयर आयली आनी तेन्ना पळयल्यार हिंगा सगळो उजो सारको भरलेलो आख्या गॅरेजीन आनी सगळे पत्रे बित्रे लासलेले, तांचे घराचे विंडो लासून सारको गाडयांचो गोबर जाल्लो, येदो व्हडलो उजो जाल्लो की कांयच गमनासलें कितें करचें तें. तेन्ना हांवें फायर ब्रिगेडाक फोन मारलो, पुलीस स्टेशनार डायगो साहेबाक फोन मारलो. त्या नंतर ते आयले. त्याच्या नंतर आमी उदक मार आमच्या शेजाऱ्यांनी बिजरांनी अरावंड 4-4:30 म्हळ्यार हो उजो पालयलो. फायर ब्रिगेड देखून आयली. आयज हांव जायते समाजाक हाडटा, कित्याक हांव एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट वास्को दा गामाचो. आनी कांय केन्ना पळय आमच्या गोंयांत कितें वायट चलता तें हांव समाजाच्या नदरेक हाडटा. कित्याक एक एक्टिविस्टाचें काम जावन आसा कोणूय कितें वायट करता तेजें नदरेक हाडपाक. तर समज आमी अशे एक्टिविस्ट कितें तर नदरेक हाडटा गव्हर्मेंटाच्या, जाल्यार आमी वायट, जाल्यार हें म्हाका गव्हर्मेंटान सांगचें. आयज हो हल्लो आमच्या गाडयेचेर जाला, अशें खूब वायट जावन आसा. आयज म्हज्या गाडयेचेर जाला, फाल्यां आनी कोणाचेर जावंक शकता. ह्यो गाडयो कोणाकूच नुकसाण हाडनात. आतां कोणाकूच समज म्हजेर कितें समज विरोध आसलें जाल्यार म्हाका कडेन येवन उलोवपाक जाय आसलें, न्हय आमच्या गाडयेचेर अशे तरेन उजो लावन लुकसाण करपाचें. आयज हें गॅरेज लासली, हे घराक उजो लागलो, आतां केदें व्हडलें लुकसाण. हे लुकसाणाची भरपाय कोण दितलो? आयज पुलीस डिपार्टमेंट आपली सर्वीस करतात, हे करोनाक लागून इतले मरतात, तर पुलीस खंय म्हण धांवतले, कोणाक म्हण धरूंक पावतले? आयज म्हाका न्याय जाय. सर्टेन जाग्याचेर हिंगा CC फुटेज आसा, CC कॅमेरा आसा. तर हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटान त्या CCTVची फुटेज तांणी चॅक करची आनी कोण रातचे हांगा ते भोंवताले तांकां धरून तांकां भितर उडोवपाचें आनी तांचेर कारवाई करची म्हूण मागता.